दीस शुक्रार जुलैची 26 तारीख 2026. पहिले वचप जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप, अध्याय 3 वळ 14 तावन 17 पर्यंत. विद्रोही भुरग्यानो, फाटीं येया, उलयता तो सर्वेस्पर, कित्याक हांव एकलोंच तुमचो धनी. हर एक शारांतल्या एकल्यान, हर एक कुटुंबांतल्या दोगांक हांव काडटलों आनी तुमकां सियोनाक हाडटलों. म्हज्या काळजा सारके गवळी हांव तुमकां दितलों आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी शाणेपणान चरयतले. तुमची संख्या वाडोवन तुमी देश भरतस उलयता तो सर्वेस्पर, तुमचे मदलो कोणूच परत केदींच म्हणचो ना. सर्वेस्पराच्या सल्ल्याची पेट ती कोणाच्याच मनांत येवची ना. कोणूच तिचो उगडास काडचो ना. ती ना म्हणून कोणाकच भोगचें ना आनी एक करूंक कोणूच सोदचो ना. उलयता तो सर्वेस्पर. तो काळ पावतस जेरुसलेमाक सर्वेस्पराचें शिंवासन म्हणटलीं. थंय सगळीं राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवान एकठांय जातलीं आनी तीं आपल्या खोट्या आनी धारूण काळजाच्या वडण्या प्रमाणें चलचीं नात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन जेरेमिया 31 10, 11 तावन 12 A, B, C, D आनी 13. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जनांगानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेया. पयशिल्ल्या करावळी गांवांनी तें परगट करा. इस्रायेलाक दुस्पटायल्लो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडाक सांबाळटा तसोच तो तांकां सांबाळटलो म्हणा. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बचाव केलो. तीं सगळीं येतलीं आनी सियोन दोंगरार गितां गातलीं. सर्वेस्परान दिल्लीं उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. तेदवां युवती आनंदान नाचतल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत खुशाल बरीत जातले. तांचें रुदान संपोवन तांकां हांव संतोस बरीत करतलों. तांणी आपली खंत दूख सांडून आनंद बरीत जायशी तांकां बुजयतलों. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. देवाचें उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळतात आनी आपलें थिरासणेन फळ दितात तीं सुभागी. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सामां देवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 13 वळ 18 तावन 23 पर्यंत. जेजून आपल्याशी सांग म्हळें, तर आयका तुमी, ओपियांची ओपारीचो विवर. जो कोण राज्या विशयांतलें उतर आयकता पूण तें मतींत वरिना, तो मेरेर पडलेल्या बिया परी. देंवसार येता आनी ताच्या काळजांत वंपलां तें काण व्हरता. खडपी सुवातेर पडिल्लें बी उतर आयकल्ल्या फरा संतोसान घेता ताका सरी करियत. पूण ताचे थंय पाळ रोमनातल्या वरवीं थोडेच काळ तें उरता. उतरां पसत दगदणी उठत जाल्यार तो ते घडयेन सोडता. जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटीवळींनी आनी धनाचे भुलीन तें छेड दिता आनी फळां विण करता, तो कांट्यां जडकुडां मदें पडलेल्या बियां परी. शेकीं बरे सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकून मतींत व्हरतल्याक सरी करियत. तसलो फळ दिता, एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
नियाळ. भुंयत आमी कितेंय लायतना भुंय जाता तितल्या मापान नितळ करूंक प्रयत्न करता. तें बी वाटेर पडनाशें सत्राय घेता. तण वा उपकाराक पडनातलीं झाडां हुमटून काडूंक नितळ करता. झाडांनी बरो फळ दिवच्याक तांकां ईट घालता. करचे परतें उदक आमी ओतता. आमी कितें वमता ताची जतन करूंक आमी आमचे जिणेंत अनभोग जोडटा. तशेंच आमच्या काळजांत देवान वंपयल्लें ताचें उतर फळ दिवचे खातीर आमी सर्व गरजेची सत्राय घेवच्याक जेजू उलो दिता. हर एकल्याच्या काळजांत देवान आपलें उतर वंपलां. धारून काळजांनी ताका किर्लोंक अवकाश दिवंक ना. थोड्यांक 1000 राटावळी देवाच्या उतराचो आनी देवाच्या राज्याचो उगडास ना. सक्कळ संवसारी संगतींक वेळ आसा, पूण देवाच्या कामाक वेळ ना. तरी पूण मनशा सासणाचें जिवीत देवा संगी सारताय वा ह्या संवसारांत उरताय.